भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया एंटिलोप म्हणल्यार शिंगां आशिल्ल्या हरणां विशीं. आफ्रिका, आशिया आनी हेर कडेन मेळून 90 जातीची हरणां मेळटात. भारतांत काळवीट हो मुखेल एंटिलोप, नीलगाय, स्प्रिंगबॉक, इम्पाला, सायगा, गझेल ही मुखेल एंटिलोप हरणां. आफ्रिकेंत सगळ्यांत चड विविधताय आसा. भारत, पाकिस्तान, नेपाळांत काळवीट आनी नीलगाय मेळटा. मध्य आशियेंत सायगा. ही हरणां रानांत 10 ते 15 वर्सां तर अभयारण्यांत 20 वर्सां मेरेन जगपाक शकतात. ल्हान एंटिलोप 5 किलां मेरेन आसता. काळवीट 30 ते 45 किल वजनाचो. नीलगाय 120 ते 300 किल. नीलगाय उंच आसता. बाकीची 50 सेंटीमीटर ते 1.5 मीटर उंच आसतात. हरणां तण, पानां, ल्हान झाडांची पानां असो आहार घेतात. कांय प्रजाती फळांय खातात. पूण सगळीं हरणां सामकी शिवराक. एंटिलोप वेगा खातीर वळखतात. काळवीट वराक 80 किलोमीटर मेरेन धांवपाक शकता. स्प्रिंगबॉक 88 किलोमीटर मेरेन. तर कांय गझेल हरणां 100 किलोमीटर मेरेन. फाटल्यान चित्तो लागल्यार तांचो वेग आनीकूय वाडटा. शिव, चित्तो, बिबटो, रानकुत्री, मानगी हे तांचे दुस्मान. सगळ्यांत व्हडलो दुस्मान मनीस. ही हरणां कळपांनी रावतात. नर मादी आनी वाठारा खातीर झुजतात. कांय हरणां शेकड्यांचे संख्येन एकठांय रावतात. रामायणांत सुवर्णमृगाची काणी आयल्या. सुंदर दोळ्यांचे चलयेक मृगनयनी उतर वापरतात. संस्कृत काव्यांत ताका सोबितकाय, चपळटायेचें प्रतीक मानलां. स्प्रिंगबॉक हवेन 3 ते 4 मीटर उंच उडी मारूंक शकता. कांय एंटिलोप जल्माल्या उपरांत कांय मिनटांत धांवपाक लागतात. सगळ्यांचीच नदर खूब तीक्ष्ण. कांय भागांत एंटिलोपाची शिंगां वखदी आसतात असो समज आसा. शिंगां घरांत दवरल्यार भाग्य येता असोय समज कांय कडेन आसा. पूण ताका वैज्ञानीक आधार ना. काळवीट पवित्र प्राणी आशिल्ल्यान ताका मारल्यार अपशकून जाता अशेंय लोक मानतात. भारतांतले काळवीट हे पुराय जगांतल्या सगळ्यांत देखण्या एंटिलोपा मदलें एक. तर अशें हे एंटिलोप. बरें तर भुरग्यांनो, मेळचें फुडलें फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.